काणकोण भलायकी केंद्रात फाटल्या 6 म्हयन्यांत डायलिसिसाच्या दुयेंतींचो आंकडो 99 वयल्यान 114 पाविल्ल्यान व्हडलो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा। तशेंच ह्या काळात किडनी संबंधित 12 दुयेंतींक मरण आयलां। हे फाटभुंयेर ह्या वाडट्या दुयेंतींचे संख्ये फाटलें अचूक कारण सोदून काडपा खातीर खोलायेन संशोधन करप गरजेचें आसा। आनी काणकोणांत वेगळो किडनी कॅर युनिट सुरू करचो अशी मागणी थळावे शुभम कोमरपंत आनी सुनय कोमरपंतान केल्या। आम्ही गेल्ले 6 म्हयन्यापासून जेन्ना आमचो तुगेले रेट आहा ती तुगेली 99 म्हणटा पेशंटाची डायलिसीस तेन्ना आमी तेजेर एक रिसर्च आमचे भशेन म्हणून चालू केले। आमचे एक डॉक्टरांक मेळपाक चालू केले तेन्ना आमकां कळून येयलें की वेगवेगळे तुगेले हितून आमचे जीएमसी सारके हितून आमकां कळून येयलें की ती उदका पासून निमोनिया अजून डिटेल रिपोर्ट येवचे आहा तो उदका पासून न्हू पूण बाकी खंयचे हेका लागून तरी आसतना तेजे कित्याक लागून जाता तेन्ना आमी डॉक्टरांक मेळ्ळे म्हणपाक एक आमची किनारपट्टी गांवान कोस्टल बेल्टान आनी आमची इंटिरियर विलेज ह्या 2 भागाच्यान तुगेले खूब हें जाल्लें आमकां जाणून येयलां की आमी गोंयान भितर 2nd नंबराचेर आहा। 1st नंबराचेर आमचे सांग्या हितून किडनी पेशंट्स खूब आहा म्हणून जाल्यार आमी एक डॉक्टराक जेन्ना मेळ्ळे डॉक्टराक आमी तेच म्हणलें की ते कित्याक लागून वाडटा हेजेर नियंत्रण कशें येवप जाल्यार हितून एक आमी रिसर्च जावची कित्याक पयलीं आमचे एक पयलीं दिल्लीसान एक टीम येयली तितून तुगेले मोबायल तेंची हें केली आनी आमी सगळे रिसर्च करपाक पावले पूण खंयचे थंय कांयच ना तितून एक इन्क्वायरी करपाक जाय कित्याक खंयची ह्या एरियेन कित्याक जाता कशी जाता हेजेर कंट्रोल हाडचो नाल्यार फक्त आमी इलेक्शन येवजून की ना तुगेले हेजेर आमची किडनी पेशंट्स आहा आमी हें करतले तें करतले ह्यो गजाली नाका हेतून आमचें दुर्लक्ष जाता। आमी जेन्ना पेशंटाक मेळपाक येता पेशंटाचो एकच डिमांड आहा की एक नेफ्रोलॉजी डॉक्टर आसचो एक सेपरेट किडनी युनिट आसचो त्या हितून आमकां तेंका खंय त्रास जावचो ना म्हणटकीर तो विशय आमी तेंकां घेवन आमी मुखार व्हरतले। सांग्यार काणकोणा परस चड पेशंट जाला आनी थंय तर किनारपट्टी ना तर आमचे आदिवासी भाऊच जाल्ले आसा तर वेगवेगळे रिजन आमी विचारले तेतून म्हणपाले की एखादे जमनीपणाक पिकयल्ली जी आमची हें आसता तेतून मिनरल्स चड आसले कारणान जावपाक शकता। तशेंच आमचो एक रिसर्चर म्हणजे आदिवासी समाजाचे रिसर्च करपी अभ्यासक आमचो वांगडी देविदास गांवकर हाणें सांगल्या प्रमाण आमकां कळ्ळें की आदिवासी समाज जो आसा ते प्रत्येक गजाल प्रिजर्व करून म्हणजे पिकल आमी जे म्हणटा जे ताका आमी खळान घालप म्हणटा तवशी मागीर किल्ल माडयो तोरां बिमलां लिंबू मिरसांगो अशें खळान घालून खाता आनी तेतून जे रॉक सॉल्ट आमी वापरता तेतून कशें आसता की ती प्युरिफायड आसना तेतून खूब बाकीचे मिनरल आसता तेजेय एखादें आमी कारण आसपाक शकता अशें आमी गृहीत धरलें आसा। सरकारान हेजेर लक्ष घालपाक जाय फाल्यां डायलिसीस युनिट वाडोवपा परस लोक डायलिसिसाचेर पावचे न्हय म्हणून कितें तरी सरकारान प्रयत्न करपाक जाय। गोंय राज्यात जितले किडनीचे पेशंट मेळटात त्या सगळ्यांचो हिशोब मारला जाल्यार सुमार 60% किडनीचे पेशंट हे फक्त काणकोणाचे आनीक परत काणकोणाच्या ह्या किडनी पेशंटाचो हिशोब मारलो जाल्यार तातूंतले सुमार 50% वयर जितले पेशंट आसा ते सगळे गांवडोंगरी आनी खोतीगांव ह्या आदिवासी भागांतले। ह्या भागात आदिवासी खातीर जो प्रॉब्लेम आसा हो किडनीचो तो कित्याक लागून सुरू जालो काय ताचे फाटलें कारण कितें हाजें आजुनूय उत्तर मेळना। ह्या संदर्भान भारत सरकार आनी गोंय सरकारान हाजेर एक रिसर्च केले पूण ज्या तरेन किडनीचे प्रॉब्लेम कित्याक जाता ताची कारणां कितें हें मेळपाक जाय तें मेळ्ळेंच ना आनी ताका लागून खरो फॅक्ट कितें आसा तो न कळ्ळ्या कारणान लोकांक कशा तरेन ह्या संबंधान जागृत रावप ह्या विशींची म्हायती ना आनी ताका लागून हो प्रॉब्लेम तसोच चालू आसा। आनी आतां जर पळयलें जाल्यार काणकोणाक हे जवळ जवळ आनीकूय 14 ते 15 पेशंट वाडला म्हणजेच हो जर असो जर आंकडो वाडत रावलो जाल्यार येणाऱ्या काळान काणकोणाक किडनीचे जे दुयेंस आसा ते सातत्यान वाडत रावतले ताची पर्संटेज वाडत रावतली।